देवाचे शुभ वर्तमान. फारिजेवांतले कांय जाण येवन जेजूक सांगूंक लागले, हांगासरलो भायर सरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हणलें, वचात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात, चोत्राय दवर, हांव आयज आनी फाल्यां देंवचार काडटा आनी पिडा रोग बरो करता, आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आयज, फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावंक जाय, तर जेरुजले भायर मरोंक एका प्रवाद्याक पुटवना. जेरुजल्या, जेरुजल्या, तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी तुजे थंय धाडलोल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या पाकोटांतल्या पिलांक एकठांय करता, तशें कितले पावटी म्हूण तुज्या भुरग्या बालांक एकठांय करूंक हांवें सोडलें, पूण तें तुका नाका जालें. चोत्राय दवर, तुमचें घर पाड जातलें, तुमकां उरतलें. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सोदूंक. अशें तुमी म्हणचो वेळ येसर तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतर हें.